आदित्य L1 यशस्वी बदलली कक्षा पृथ्वीकडच्यान 22,000 मायल्स किलोमीटर पयस फुडलो मॅन्युवर 5 सप्टेंबराक 4 महिन्याचो 15 लाख किलोमीटराचो प्रवास इस्रोची अपडेट। चंद्रयानाच्या प्रज्ञान रोवरान मिशन पुराय केले। चंद्राचेर 15शीची रात जाल्ल्यान 22 सप्टेंबर मेरेन तो घेतलो विसव। सोलार बॅटरी फुल चार्ज उपरांत उठलो जाल्यार परत भोवडेर। GSW स्टील ओडिशातलो जंजाग मायनिंग ब्लॉक सोडू शकता। सुत्रा म्हणटा मायन क्लोजर प्लान तयार। पावणेत 110% प्रिमियरार घेतिल्लो ब्लॉक गोयातूय बीड तशेच। गोयच्या सगळ्या सिव्हिल ते जिल्लो कोर्टात 57,000 मायल्स केशी पेंडिंग। उत्तर गोयात 41,000, दक्षिणेत 16,000 केशी पेंडिंग। दर्यादेगा वाठारांत भोगस डेंटिस्ट ट्युरिस्टांची लूट नजरेक हाडून दियात, कागाळ करात, कारवाय करात, मुख्यमंत्र्याचो उलो। सरकाराचो मेडिकल ट्युरिझम वाडोवपाचेर फोकस। विनयभंग प्रकरणात पी टीचराक अटक करात, हायस्कूल मॅनेजमेंटाचेर कारवाय करात। मडकयचो लोक माड्डोळ पुलीस स्टेशनार, टीचर अटकपूर्व जामिनाक धरूक शकना, पुलिसांचे राजाव। पर्वरे मध्यराती सेल्फ एक्सिडेंटात 3 सोपले, 2 क्रिटिकल। स्पीडीर आशिल्ली ईव्ही कार झाडाक आदळून अपकिर्त। विधानसभेक एसटी आरक्षण दियात नाजाल्यार वेचणुकेचेर बहिष्कार। ग्रामसभांनी थाराव, जाहीर सभा पयली मुख्यमंत्र्याच्या साखळे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्लान। भोमकार म्हणटा मंत्री गोविंद काब्राल सुदिनान एकठांय बसून महामार्ग रुंदीकरणाच्या इश्यूचेर एकामेकाकडे उलोवचे। हायवे रुंदीकरणाक कोरलेय विरोध, बायपासाक लोक एकठांय। मोन्या जातीक आत्मनिर्भर करूंक जाय, मनशाचो मातसो आदार मेळ्ळ्यार पुरो। मोनी जात कांयच विसरना, पॅट्रन माळेंत शिवोलचे ब्रिटीश जील किल्ली। एंटी नार्कोटिक सेलान 50 लाखाच्या ड्रग्सा सहित इटालियन डीजे बबल हेड आणि ताच्या वांगड्याक धरलो। लिक्विड LSD चरस जप्त, हणजूण वागातोरात ताचे आशिल्ले प्रोग्राम। दक्षिण गोंय पुलिसांची कुडचड्या शिळवणा कारवाय। पट्टे मळावेल्या युनुस माताजीक धरलो, 35,000ची हाशीश ऑयल जप्त। तंबाखू विकूक बंदी असूनय मोठ्या प्रमाणात उलाढाल। बंदी नाशिल्ली जाल्यार मरतल्यांचो आंकडो फुगपाचो म्हणटात दोतोर शेखर साळकार। मणिपालात तंबाखू विरोधी जागृती करतल्यांचो भोवमान। सनातन धर्म मलेरिया डेंग्यू प्रमाण। सनातन धर्म नष्ट करपाचो तामीळ मंत्री मुख्यमंत्री स्टॅलिनाचो पूत उदयानिधीचो उलो। बीजेपी म्हणटा हो हिंदूच्या नरसंहाराचो उलो, कारवाय करची। एक राष्ट्र एक वेचणूक म्हळ्यार संघ राज्याच्या स्वयंसत्तेचेर हल्लो। राहुल गांधी उलयलो, इंडिया म्हळ्यार भारत, राज्याचो एक संघ। त्या वाटेन अधिकार रंजनान कमिटीच्या वांगडीपद न्हयकारले। पाकिस्तानाक हारोवन भारतान जिखले एशिया 5S हॉकी सर्त। फुल टायमार 4-4 ड्रॉ, पेनाल्टीचेर जिखले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन भारतीय टीमीची केली तोखणाय। गोवा प्रो लीगात दुसऱ्या राउंडात धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान पणजे फुटबॉलर्साक एका गोलान मारले। धुळेर ग्राउंडार जाल्ल्या टफ मॅचीत जैत जोडून धेंपो 6 पॉइंटा सयत टेबलात टॉप पोझिशनात। काँग्रेसची आदली अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्लीच्या सर गंगाराम हॉस्पिटलात ऍडमिट। मध्यम ताप, दोतोराच्या निरीक्षणाखाला, भलायकी स्टेबल म्हणटा हॉस्पिटलाची सुत्रा। वर्ल्ड कपा खातीर भारत टीमीची आज घोषणा। भारत आड नेपाळ मॅची उपरांत घोषणा शक्य। 15 जणांचो पंगड, KL राहुल, ईशान किशन आसतले विकेट किपर। BCCIची वर्सुकी आमसभा पयलेच फावट गोंयांत। 92वी आमसभा 25 सप्टेंबराक गोंयांत। फुडल्या म्हयन्यात जावपा आशिल्ले वर्ल्ड कपाचे फाटभुंयेर तयारेचो नियाळ।